दिवचल म्युनिसिपालिटीचे वार्ड डिलिमिटेशन हाची फायनल जी ऑर्डर आसा ती डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपालिटी एडमिनिस्ट्रेशन पणजे हाणें 11 तारखेक वेबसायटीचेर अपलोड केल्ली आसा। त्यानुसार दिवचलेचे जो चर्चा जातली की दिवचलेचे वार्ड 12 जावचे की 13 जावचे हाचेर एक पड्डो पडलेलो आसा आनी ते फायनल 12 वार्ड हे डायरेक्टरान घोशीत केल्ले आसा। त्या प्रमाणे दिवचलेचे जे फुडले इलेक्शन जावपाचे आसा ते 12 वार्ड आसतले आनी ते वार्ड हे करतना मामलेदाराक 1 म्हयन्या फाटीं ऑर्डर दिल्ली म्युनिसिपल डायरेक्टरान की डिलिमिटेशन करपा खातीर। तर तांकां 1 म्हयनो दिल्लो पूण तांच्यांनी ते 15 दिसाच्या भितरच ते 22 दिसां भितर तांच्यांनी डिलिमिटेशन करून डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपालिटी सुपूर्द केल्लें आनी हाचेर डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपालिटीन शिक्कामोर्तब केल्ले आसा। हे 12 वार्ड तांच्यांनी डिक्लेअर केल्ले आसा। त्यानुसार यंदा दिवचले म्युनिसिपालिटीक 2 वार्ड एक्स्ट्रा आसात। आमचो दिवचल म्युनिसिपालिटीचो तसो एक आग्रह आसलो की आमी एक रिजोल्यूशन घेतलें की दिवचलचे वार्ड आसात ते तातूंत वाडोवन ते 13 करचे, पूण तांच्यांनी एज पर पॉप्युलेशन आनी हांचे गायडन्स इलेक्शन कमिशनराचे गायडन्सा प्रमाणे 12 वार्ड केल्ले आसा आनी हे 12 वार्ड मामलेदारान किंवा ताची टीम आसा तांच्यांनी योग्य रित्या केल्ले आसात आनी आमी सगळे जाण ह्या जे वार्ड केल्ले आसात ताचे बद्दल सगळे समाधानी आसात। ह्याच खातीर की जे आतां जी वार्ड रचना केल्ली आसा, प्रभाग रचना केल्ली आसा ती समतोल आसा। पयलीं ऑड काही ठिकाणी वार्ड व्हडले आसले, काही ठिकाणी बारीक आसले आनी काही ठिकाणी एरिया एकामेकाच्या भितर घुस्पताल्यो, त्यो ह्या फावट ज्यो वार्ड रचना केल्ली आसा ती जॉग्राफिकल एरिया मेंटेन करून त्याच बरोबर समतोल सगळ्यांचो विकास सारको जावचो ह्या पद्दतीन जी वार्ड रचना केल्ली आसा। सगळी कडेन आसपास 1000च्या आसपास वोटर्स आसात। दिवचलचे पॉप्युलेशन तशें पळोवंक गेल्यार 16,000 आसात आनी 16,000क 12च हे वार्ड फिक्स जातात।